नमस्कार. आयज आमी अशा मनशा कडेन उलयता जेचे बद्दल कांय दिसा पयलीं एक राजकीय चर्चा आसली की तेचेर अविश्वास ठराव येतलो सो आमी अशें म्हटलें की अविश्वास ठराव येता सुद्दां जाल्यार येवचे पयलीं आमी भासाभास करया, उलोवया. पूण आयज आमचे बरोबर आसात सिद्धेश श्रीपाद नायक, नॉर्थ गोवा झेडपीचे अध्यक्ष. आनी हांवें जशें म्हटलें की कांय दिसा पयलीं एक राजकीय चर्चा सुरू आशिल्ली, सो त्या संदर्भात आनी बाकीचो झेडपीचो कारभार जिल्हा पंचायतीचो कसो चल्ला हें उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसात सिद्धेश तुका वेलकम. हांवें जशें पयलींच म्हटलें एक कांय दिसा पयलीं एक राजकीय चर्चा सुरू आसली, एक हें येताल्यो गजाली येताल्यो की तुजेर अविश्वास ठराव येता म्हणून. कितें नेमकें खरें येवपाचो आशिल्लो अविश्वास ठराव काय? कशें आसा, जिल्हा पंचायतीन भारतीय जनता पक्षाचे 25तले 22 जिल्हा पंचायत सदस्य आसा. आणि जशें आमी म्हणटात की भारतीय जनता पक्ष हो पार्टी विथ डिफरन्स. प्रत्येक मेंबर जो निवडून येता तो पक्षाच्या आदेशाच्या भायर वचना आनी पक्ष जें कितें सांगता तें तांकां मान्य आसता. आनी त्या हातूंतल्यान अविश्वास ठराव हाडप हें खंय तरी तातूंत कांय तथ्य नाशिल्लें. ते एक गोंयच्याच लोकल न्यूजपेपरान ती एक न्यूज हाडिल्ली फ्रंट पेजीर, आनी ती कशी तांकां खंयच्यान न्यूज मेळ्ळी, कोणें कितें सांगलें तातूंत तें कांय खबर ना. बट तातूंत कांयच तथ्य नाशिल्लें. आनी अविश्वास ठराव जेन्ना एका पक्षाचे मेजॉरिटी म्हणजे 2/3 पेक्षा चड मेजॉरिटी आसता तातूंत अविश्वास ठराव हाडपाचो प्रश्नच येना. सो अशें कांय ना तुज्या अगेन्स्ट नाराजी किंवा तुजेर अपसेट आसा अशें बी म्हणटा तशें कांय ना? सो सगळे तुमचे बीजेपीचे सगळे वांगडा आसा तुज्या फाटल्यान आसा? सगळे जितले आमचे मेंबर्स आसात ते सगळे इंटॅक्ट आसा. आनी आमी सदांच म्हणटा की पक्ष जे आमकां आदेश दिता तेजें आमी पालन करता. फाल्यां पक्षान म्हाका सांगलें की तुवें रावपाक जाय किंवा तुवें देंवपाक जाय हें म्हाका मान्य आसा. आनी हें सगळ्या मेंबरांक अशें खबर आसा की जे पक्ष आमचो ठरयतलो तेंच आमकां करपाक जाय, कारण पक्षाच्या टिकेटीचेर आमी निवडून आयिल्ले आसा. पूण तुका अशें कितें दिसता की ह्यो चर्चा अश्यो बेश्ट्यो जाता काय हेचे फाटल्यान आनी कितें अंतर्गतूच तुमचे भितरूच कितें कुरघोडी किंवा तुजे अगेन्स्ट कितें हालचाली सुरू आसा? ना केन्नाच ना, तशें कांय ना. केन्नाच ना. म्हणजे तुका फूल पार्टी जावं पक्षाचो फूल तेंको आसा. आनी आमचे सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य जे आसा तांचो सगळ्यांचो तेंको आसा. सो सद्या आतां झेडपी कितें डेव्हलपमेंट कामां चल्ल्या, कितें तूं आतां इतले दीस जाले आतां कारभार घेतला, कितें इम्प्रुवमेंट झेडपी भितर जालें जी तुवें केलें अशें आमी म्हणपाक शकता? जिल्हा पंचायत सदस्य जावन म्हाका जवळ जवळ 3 वर्सां जालीं आनी अध्यक्ष जावन फाटले 1.5 वर्सां हांवें कार्यभार सांबाळिल्लो आसा. आनी त्या सगळ्या हातूंतल्यान म्हाका अशें दिसता की आमी सदांच जे नवीन इनोवेटीव प्रोजेक्ट्स जे आसा ते हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा जिल्हा पंचायती मार्फत. जिल्हा पंचायत फक्त गटर्स आनी रस्ते बांदपाक ना, तर कितें तरी आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बरोबर आसा, पण इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटा बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट मनशाचोय विकास जावपाक जाय हाजेर आमी स्ट्रेस केल्लें आसा. आनी म्हाका अशें दिसता की प्रत्येक मतदारसंघान जी कामां जाल्लीं आसा त्या हातूंतल्यान जी आमी एक इनोवेटीव अशें म्हणटा की आमी रिन्युएबल एनर्जी प्रमोट करप हाजेर आमी भर दिल्लो आसा. तातूंत सोलर स्ट्रीट लायट्स आसत किंवा सोलर पॅनलिंग आसत आनी अशा प्रकारच्यो खुबश्यो योजना ज्यो आसा त्यो जिल्हा पंचायती निधीच्या मार्फत आमी कार्यान्वीत केल्ल्यो आसा. त्याच हातूंतल्यान आज 2000 जिल्हा पंचायत एस्टॅब्लीश जाल्ली आनी 2000 नंतर म्हाका दिसता जिल्हा पंचायतीच्या इतिहासान पयल्या फावटी DPDP डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेव्हलपमेंटल प्लॅन हो आमी चालीक लायिल्लो आसा ह्या वर्सा. आनी त्या हातूंतल्यान सगळ्या विलेज पंचायतींक, सगळ्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट आसत किंवा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसत, अशे समाजाचे प्रत्येक घटक जे आसा तांकां आमी विचारान घेवन तांचे कडल्यान ओपिनियन्स घेवन हो आमी डिस्ट्रिक्ट प्लॅन तयार केल्लो आसा. आनी जो निधी आमकां सरकारा कडल्यान मेळटा नक्कीच तो अपुरो आसता, बट आमी त्या हितून तें भागोवपाचो प्रयत्न करता. आनी ह्याच माध्यमांतल्यान खुबशे प्रोजेक्ट जशे गो ग्रीन, आमी सोलर एनर्जी आसत, रिन्युएबल एनर्जी आसत,
तो प्रमोट करपाक एक स्टेप उखल्लेलो आसा. तशेंच जे आमी स्ट्रे कॅटल मियन्स जे आसा किंवा जी गोरवां रस्त्यार इंजर्ड जाता किंवा बेवारस भोंवता, गोशाळे कडेन करार करून MOU करून जिल्हा पंचायती मार्फत थंय तांचे फीड आसत किंवा तांच्या खातीर एक शेड आसात किंवा आमी जे आमच्या सिस्टमीन जे फोन आयले किंवा खंय आमकां इंजर्ड कॅटल जर आमकां उखलचें पडलें ते जर आमकां ट्रान्सपोर्टेशन आसत अशा प्रकारचो एक जो प्लॅन आसा तो आमी तयार केल्लो आसा. तो येता त्या काही म्हयन्यांनी आमी तो हें करतले. म्हणजे तुम्ही कितें गोशाळा टायप अशी कितें कोंडवाडे काय तो प्रोविजन आमकां ना, बट जी गोशाळा आसा एक्झिस्टींग जे प्रायवेट गोशाळा आसात तांचे कडेन एक MOU करून जर आमी तें करपाक शकता मागीर ताजेर काम चालू आसा. ज्यो एज्युकेशनल सेक्टरान जी प्रायमरी स्कुलां रिमोट एरियाजान आसा आनी तातूंत हेड कावंट कमी आसा, भुरगीं कमी आसा आनी ताका कारणां भरपूर आसतलीं. कितें तुजो इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें नासतलें, थंय वचपाक रस्तो सारको नासतलो किंवा ट्रान्सपोर्टेशन सारकें नासतलें. अशा प्रकारचे जे एडमिनिस्ट्रेटीव सोडून जे हे इश्यूज जे आसा ते जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत समज आमी एक पयलो पायलट प्रोजेक्ट म्हणून आमी 5 अशे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल जे आसा ते एडॉप्ट करून घेतले आनी ती बरी मॉडल स्कूल म्हणून करपाक लागून जिल्हा पंचायती मार्फत इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट थंय कितें जावपाक शकता तुम्ही ऑलरेडी घेवपाचे आसा फुडें प्लॅन आसा. मान्य मुख्यमंत्र्यां कडेन आमचें हें उलोवप जाल्लें आसा. जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान जर आमी करपाक शकले जाल्यार तें करतले. बट तुम्ही आता उलयतना जे म्हटले की निधीची थोडी सरकारा कडल्यान मेळटा ती कमीच आसता, त्याची पावना. सो नेमके तुमकां आतां निधी वांटप जे आसता JDP तें कशें आसता, स्ट्रक्चर कितें, वर्साक आसता तुमकां तो फंड काय कशें कितें आसता? आमकां पर इयर ग्रांट्स मेळटा. ते जवळ जवळ 8 कोटीचेर स्टार्ट जाता आनी बाकी SC ST फंड आसात किंवा 15 फायनान्स फंड आसात, अशें सगळें धरून जवळ जवळ 12-13 कोटी 15 कोटीच्या आसपास आमकां पर इयर मेळटा. एकाच JDP? ना ओवरऑल सगळे फूल जिल्हा ZDP जवळ जवळ 50 ते 60 लाख रुपया वर्साक मेळटा आनी त्याच हातूंत आमी तें सगळें मॅनेज करपाक पळयतात. हय. ओके. बट सेंटराचे बीन कितें तुमकां अशें निधी हाडपा खातीर मेळपाक? एक्चुअली कशें आसा, सेंटराच्यान आमकां डायरेक्ट घेवपाक मेळना खंयच्यो स्किमी. ओके. आमी ताजेर खूब विचार केलो आनी इवन आमी कॉरस्पॉन्डन्स सुद्दां केल्लें आमचे जे MOPR आसा, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज आसा तांकां. पण थंयच्यान आमकां अशें हें आयलें की सेंटराच्यो डायरेक्ट स्कीम ज्यो आसात त्यो जिल्हा पंचायतीक मेळना, त्यो थ्रू स्टेट गव्हर्मेंट आमकां रूट करच्यो पडटा. पूण अशें जर आसत जाल्यार आमी ताजेरूय विचार चल्लेलो आसा की आमी स्टेट गव्हर्मेंटाक कितें प्रपोज करून जर तो फंड येवपाक शकता जाल्यार, बट अदरवायज डायरेक्ट फंड जो आसा सेंटरा कडल्यान तो 15 फायनान्स कमिशनाचो जो फंड आसा, 15 फायनान्स 14 फायनान्स जो कितें आसा तो वार्षिक आमकां फंड मेळटा. ओके. आतां JDP जे आसा, हे स्ट्रक्चर जे आसा जिल्हा पंचायत सदस्य, आमी जर आतां महाराष्ट्रान बीन गेले थंय जाल्यार तेंकां ती एक सामकी पावर चड आसता, पावर्स आसता, तेंकां फंड चड मेळटा. बट तशें चित्र आमकां गोंयान पळोवपाक मेळना. सो एज कंपेर तुमी जेन्ना तेंच्या कडेन भासाभास करता आसतले किंवा तुमी मेळटा आसतले, तुमी कितें सरकाराक सुचोवणी केल्या की बाबा आमकां पावर थोडे वाडोवन दिया किंवा कसले तरी अधिकार दिया? सगळे म्हणटा की JDP ते बेश्टे नांवांक आसता म्हणून, एक जो कितें निधी मेळटा तितलोच खर्च करपाचो, त्या भायर तेंकां चड स्कोप नासता म्हणून. सो हेजेर कितें तुमी सरकारा कडेन बीन भासाभास? कशें आसा, पयली गोश्ट म्हणजे आमकां एक हें करपाक जाय की जिल्हा पंचायत गोंयांनी खूब अलीकडेच सुरवात जाल्या, म्हणजे 2000 ताजें एस्टाब्लीश जाला आनी इतल्या बेगीन हें सगळें करप हें खूब तशें पळोवपाक गेल्यार मातशें कठीण आसा. पण महाराष्ट्रान एक खूब पयलींच्यान हे 3 tier सिस्टम जें आसा ती आसा. गोंयान फक्त 2 tier सिस्टम आसा, विलेज पंचायत आनी जिल्हा पंचायत. आतां पावर्स जर आमी जेन्ना म्हणटात तेन्ना गोंय हें ल्हान आसा, आमी ताजोय विचार करपाक जाय की पॉप्युलेशन हें खूब कमी आसा. बाकीच्या स्टेट्सांनी जवळ जवळ कोट्यांनी पॉप्युलेशन, म्हणजे हांगा आमचे 40 ते तेंचे 2 मतदार. एक्झॅक्टली. आनी कसो आसा, आमचो एक लोकसभा मतदारसंघ जो आसा तो तांचो विधानसभा मतदारसंघ जाता. सो हें सगळें पळयता आसतना पावर्स कशे दिवप, कशे घेवप हाजेर खूब विचार जावप गरजेचें आसा.
नक्कीच जिल्हा पंचायतीक पावर जाय ना अशें न्ही, कारण जिल्हा पंचायत जो मतदारसंघ आसा तो इक्वल टू विधानसभा मतदारसंघ. आणि हें जेन्ना हें करता आसतना आमी जेन्ना हांव म्हज्या मतदारसंघात हांव 22,000 लोकांचें प्रतिनिधित्व करता झेडपी. सो हें सगळें करता आसतना तो पावर जो आसा सरकार तो गरजेचो आसता. आनी त्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता सरकार खूब पॉझिटीव आसा. आमी सरकारा कडेन फॉलोअप करीत आसात. ताका मातसो टायम लागता, बट म्हाका दिसता इन नियर फ्युचर हें नक्कीच पॉसिबल जातलें. जिल्हा पंचायतीक पावर्स मेळटले आनी ते खंयच्या क्षेत्रांत दिवपाक जाय ताजेरूय म्हाका अशें दिसता की तांचो हें जाल्लो आसा. कारण प्रत्येक 2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी एकदां आमच्यो एक डिपार्टमेंटा कडेन मिटींग चालू आसता. ओके. फायनान्स कमिशन, गोवा स्टेट फायनान्स कमिशन आसत, आमची हालींच मिटींग जाल्ली आसा. आनी ह्या सगळ्या हितूंतल्यान आमचें जें म्हणणें आसा तें प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक जे आयोग जो आसा ते आमचें आयकून घेता. आनी म्हाका अशें दिसता की नक्कीच येता त्या कांय दिसां भितर आमकां पावर्स मेळपाक जाय. प्रोसेस स्टार्ट जाला अशें म्हणून ऑलरेडी स्टार्ट आसा. आमच्या पयलीं जितले जिल्हा पंचायत बॉडी आशिल्ल्यो, जिल्हा पंचायत सदस्य अध्यक्ष आशिल्ले 2000च्या, तांणी खूब प्रयत्न केल्ले आनी ते खंय तरी आमी फुडें व्हरता. आनी नक्कीच म्हाका दिसता डॉक्टर प्रमोद सावंत मान्य मुख्यमंत्री जे आसात आनी आमचे मान्य पंचायत मंत्री आसात माविन गुदिनो, हे खूब पॉझिटीव तशे आसात आनी तांचो सपोर्ट आनी भारतीय जनता पक्षाचो सपोर्ट आमकां सदांच मेळटा. आनी ह्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आनी मार्गदर्शनान नक्कीच आमकां बेगिनांतल्या बेगीन जातलें. तुमकां कितें प्रिविलेज बीन आसता एज अ प्रेसिडेंट म्हणून गाडी बिडी तसलें कितें आसता दिसता? प्रेसिडेंटाक आसता बिकॉज हो जो आसा हो कॅबिनेट स्टेटस आसा आनी स्टाफूय आसता. ओके. कितलो आसा तो? म्हणजे फक्त प्रेसिडेंटाक आसता काय झेडपींक नॉर्मल झेडपींक? ना फक्त प्रेसिडेंट आनी उपाध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष. कितलो म्हणजे स्टाफ तुमकां आसता? स्टाफ पीए बीन? हय, पीए आसता, पीएस आसता. 4 जाणांचो स्टाफ आसता. तुमकां 4 जाणांचो स्टाफ मेळटा. ओके. सो आतां तूं 1.5 वर्सां सुमार आतां हें सगळें अध्यक्ष म्हणून काम पळयता, कारभार चलता. कितें एडमिनिस्ट्रेटीव कितें तुका दिसता ज्यो त्रुटी येता कामां फुडें व्हरतना आसत किंवा फॉलोअप घेतना, ज्यो थोड्यो रेक्टिफाय जावपाक जाय? सरकार म्हणटा की प्रशासन तुमच्या दारी अशें जेन्ना म्हणटा तेन्ना ह्यो एडमिनिस्ट्रेटीव ज्यो आडखळी येता त्यो तुमकां चड खबर आसता फायली पुट अप करपा खातीर किंवा हेतून तुका कितें जाणवलें की चेंजीस जावपाक जाय? एक हांव नॅगेटीव उलोवच्या पयलीं हांव एक पॉझिटीव गजाल हांव तुमकां सांगता की आमचें सरकार जेन्ना आशिल्लें तेन्ना हेच्या पयलींचें तेन्ना आमचे माविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर आशिल्ले, डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री, तेजे पयलीं स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आशिल्ले. तेन्ना एक इंडिपेंडंट टॅक्निकल सेल जो आसा तो पंचायत डिपार्टमेंटान केलो. तो पंचायतींकूय वेगळो आसतलो, जिल्हा पंचायतीक वेगळो टॅक्निकल सेल अशें आसतलें. आनी ताका लागून कशें जाता की जे टेंडरींग प्रोसेस आसता, कामां जी घेवपाची आसता ती आमी इंडिविज्युअली एज जिल्हा पंचायत सरकारा कडेन न वता आमी आमच्या हातूंतल्यान ते टॅक्निकल सेलांतल्यान डायरेक्ट घेवपाक शकता. तातूंत आमचे ई आसत, एई आसत, जेई आसत, हे आमकां वेगळे आसता. सो त्यामुळे तो प्रोसेस जो आसा कामांचो तो खूब फास्ट जाता. आमचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट सुद्दां जें आसा तें वेगळें आसा, इंडिपेंडंट आसा आमकां. सो जे बिल क्लियरन्स आसत किंवा वेगळे जें आसत तें बेगिनांतल्या बेगीन तें आमच्या हातूंतल्यान जाता. सो केन्ना स्थापन केला तुमचो सेपरेट असो? म्हाका दिसता माविन गुदिनो. हय, फाटल्या सरकाराच्या. सो तुमकां तो बऱ्याक पडटा तो सेट? हय, कारण कशें आसा लोकांची कामां जीं आसता ती गोंयांत तशे खूब सण आनी खुबश्यो परबी उत्सव जाता आनी लोकांक ते अर्जंटली केन्ना केन्ना जाय आसता काम जाल्लें. सो हें करपाक लागून म्हाका दिसता एक 20 ते 25 दिसाच्या टायमा भितर आमी तें करपाक शकता. ओके. म्हणजे चवथीक बीन अशें कितें? हय, आज आमी गणेश चतुर्थीच्या काळान सगळ्या मतदारसंघांनी गणेश विसर्जन शेड्स ज्यो आसा, ब्युटिफिकेशन आसत, शेड आसत, ह्यो खूब बांदपाक आमी शकले. ताका लागून बाकी आमी म्हणटात की घुमट हें आमचें राज्यवाद्य आसा. आमी घुमट ही गोंयची ओळख आसा. दायज आमचे आरती, घुमट आरती ज्यो आसा ते गोंयान सगळी कडेन जाता आनी त्या हातूंतल्यान जितलीं मंडळां स्थापन जाल्लीं आसा
आमच्या मतदारसंघांनी जांची रिक्वेस्ट येवपाक लागली की आमकां घुमट समेळ अशें दिवचें. सो जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी तेंवूय प्रोवायड केल्लें आसा. हांवें म्हज्या मतदारसंघान दिवार हें आयलंड आसा आनी दिवाळेच्या बेटार थंय आमी 2 पंचायती आसा आनी दोनूय पंचायतीन हांवें एक अनोखो प्रोजेक्ट असो घेतला की जे आमचे सोलर CCTV कॅमेरा जे आसा ते प्रत्येक पंचायतीक कॉन्फिडन्सान घेवन ते फूल आयलंड जें आसा तें आमी कवर केल्लें आसा सोलर CCTV कॅमेराचेर. आनी ताजो कंट्रोल जो आसा तो आमी पंचायतीक दिल्लो आसा मॉनिटरींग. आनी पंचायतीन रेजोल्युशन घेतलें थंय कोण गार्बेज हें आसत किंवा आयलंड असल्या कारणान कशें जाता नितळसाण कमी आसता, बरोबर टुरिस्ट येता किंवा काही लोक थोडे एंटी सोशल एलिमेंट्स आसता ते कोण नासता रे म्हणून थंय व्हरून गार्बेज रातच्या वेळार उडयतात. अशें खूब पयलीं थंय जातालें. किंवा कोणी गोंयान आयले की टुरिस्टांक थोडी मौज मजा आसता, कोण पितात, सो सगळो कचरो थंय जातालो. तो त्रास थंयच्या लोकल्सांक भरपूर जातालो. सो तें करता आसतना आमी ताजो एक विचार केलो आनी म्हाका अशें दिसता की म्हणजे तांचे कडल्यान लोकां कडल्यान किंवा पंचायती कडल्यान आज पर्यंत बरो एक रिव्यू थंयच्यान आमकां मेळ्ळा की गार्बेज उडोवप बंद जाल्लें आसा आनी ताजो खूब इफेक्ट जो आसा. कारण हिट एंड रन केसीस खूब जाल्ल्यो, रॉबरी केसीस जातात. हें सगळें करपाक लागून ताजो इफेक्ट जो आसा कॅमेरांचो खूब बरो जाल्लो आसा आनी ताकाच लागून तो जो एक आमी एक्सपेरिमेंट केलो तो सक्सेसफूल जाला. ओके. दुसरी गजाल आमी आतां जर पळयत थोडे पॉलिटिकल उलयत जाल्यार ZP म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म आसता आमदार जावपाचो अशें म्हणटात. ZP जालो फुडले स्टेप आमदाराचे. सो तुजे ते दिशेन बीन चल्लां का म्हणजे पयलीं आशिल्लो तूं इंट्रस्ट दाखयल्लो चालू आसा हय पावना पूण नक्कीच अजून ते पयस आसा पण जेन्ना वेन ब्रीज वील कम देन वील डिसायड. बट काम चालू आसा. ओके. आनी एक तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सी भितर जो म्हणजे आमदाराच्या अशे कक्षे भितर येवपी असो प्रश्न म्हणजे तुमचो बांयगणी कचरा प्रकल्प. सो तूं पयलीं म्हाका दिसता ताका विरोध केल्लो बांयगणी. पयलींय विरोध केल्लो, आतांय विरोध आसा. विरोध तुजो कंटिन्यू आसा. आमी मान्य मुख्यमंत्री आसत किंवा आमचे मान्य मंत्री आसत हांचे कडेन वारंवार आमी कंटिन्युअसली जो विरोध जो आसा तो आमी प्रकट केला. आनी हेजे फुडें सुद्दां कारण जी सायट आसा थंय जवळ जवळ 1000-1500 फ्लॅटांचो प्रकल्प आसा. लोक रावतात आनी लोकांनी आपले घामा कश्टाचे पयशे त्या हितून घातले. तांची चूक ना. तांची चूक नासतना तांणी तो वास कित्याक सहन करचो. बरोबर. सो लोकां खातीर नक्कीच आमी ताका त्या भाका विरोध. बट सरकाराची भुमिका पळयत जाल्यार मंत्री म्हणटा की आमी थंय करतलेच म्हणटा. सो मागीर हेचेर आतां फुडें जातलें कितें? मंत्री म्हणटा जातलें. मंत्री म्हणजे सरकार म्हणटा की प्रकल्प जातलो, तुमी त्या सरकारांतले एक भाग आसा, तुमी विरोध करता. मागीर हेचेर फुडें लोकूय कन्फ्यूज जातले की बाबा तूं विरोध करता, सरकार मंत्री जातलोच म्हणटा. मागीर लोकांचें कन्फ्युजन जें आहा तें तुमी कशें पयस करपाक शकता? ना कशें आसा आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आमचो एक रोल आसता की जें लोकांक नाका ताजो विरोध करप आनी तें थंय जावपाक जायना आनी तें कशा प्रकारे जावपाक जायना हाजो उपाय काडप. आनी सरकार आमचेच आसल्या कारणान आमी सरकारा कडेन बऱ्या तरेन तें पावोवपाक शकता. आमकां आंदोलन करपाची गरज ना, नाल्यार झगडी मारपाची गरज ना. फाटल्या दिसांनी कांय लोक रस्त्यार येयल्ले दिसता अपोज करपा खातीर की आमकां तो नाका. ना केन्ना लोकांक एक प्रेजेन्स दाखोवपाक लागून तें करचें पडटा आनी तातूंत कांय वायट ना अशें म्हाका दिसता. म्हणजे थळावो आमदार जो रस्त्यार येयल्लो लोकांक घेवन सो ते लोकांची एक हें आशिल्ली की थंय बेगिनांतल्या बेगीन तें करपाक सोदता. लोकांक तें अशें दिसलें आनी थंयच्या लोकांनी तें ताजेर एक विरोध आसा अजुनी आमचो. हें दाखोवपाक लागून लोक रस्त्यार आयिल्ले आनी तातूंत कांय गैर अशें ना अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हातूंतल्यान नक्कीच सरकार आमचें आसल्या कारणान रस्त्यार उतरप की उतरप ना हो प्रश्न वेगळो आसा. पण सरकार आमचें आसा आनी लोकांचे प्रश्न सरकारा कडेन बऱ्या रितीन पावोवप आनी ते सॉल्व करून घेवप ही इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव म्हणून आमची जबाबदारी आसा आनी तें आमी करता. ओके. म्हणजे आतां ह्या कचऱ्याच्या प्रश्नाचेर आमदार आनी ZP सिद्धेश नायक दोगांय एकठांय आसा अशें म्हणप काय तुमी उलयता हेचेर चर्चा करता काय तुमची वेगळी स्ट्रॅटेजी तेंची वेगळी स्ट्रॅटेजी? ना आमी एकाच पक्षान आसा आनी जेन्ना आमकां लोकां बरोबर रावपाक जाय तेन्ना आमी लोकां बरोबर रावतले. ह्या तुमचो विरोध ठाम आसतलो हेच्याय फुडें
नक्कीच. सो आतां फुडें ZP म्हणून तुमी काम केलां, फुडें कितें करपाचें आहा? तूं कितें टार्गेट दवरला की बाबा ह्या आपल्या पिरियडा भितर आपल्याक हें करपाक जाय? एक हांवें जशें म्हणलें की हेज्या पयलीं हांवें सांगलें की आमी प्रत्येक घटक जो आसा समाजांतलो खंय तरी आमचे कडेन इतलो फंड नासता की आमी सगळेंच काम करतले, पूण एटलिस्ट अशें काम करपाक जाय की तो प्रत्येक आतां फॉर एग्जाम्पल हांवें एज्युकेशनल फिल्डान तुमकां सांगलें आमी कितें करपाक सोदता तें. स्ट्रे कॅटलचो जो प्रोजेक्ट आसा तो सांगलो. तिसरो आसा तो आमी गो ग्रीन, आमी जो रिन्युएबल एनर्जी आसा तो कसो प्रमोट करतलो तें सांगलें. आनी एक जो प्रोजेक्ट जो आसा तो प्रोजेक्ट म्हणल्यार स्पोर्ट्साच्या हातूंतल्यान आतांच नॅशनल गेम्स जाल्ले आसा. त्या नॅशनल गेम्सांचे आमचे खूब गोंयकार जे एथलीट्स आसा तांणी खूब मेडलां हाडिल्लीं आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान खंय तरी तो प्रमोट करपाक लागून आमी क्रिकेट आसत किंवा अन्य साधन सुविधा ज्यो बाकीच्या हाका लागता स्पोर्ट्सा खातीर, फुटसाल ग्रावंड आसात, अशे प्रकल्प जे आसा ते जिल्हा पंचायतीच्या मार्फत कमींतल्या कमी खर्चान बट पॉसिबल आसा अशे प्रोजेक्ट एज कम्पेर्ड टू तुमचो निधी बी पळयत जाल्यार? आसा कारण फुटसाल आमी जसो हें केला की फुटसाल जो ग्रावंड आसा तो कमींतल्या कमी हातून एक 10-12 लाखा भितर जावपाक शकता. पूण हें सगळें करता आसतना खंय तरी तो रेवेन्यू आमकां रेवेन्यू कांय ना सद्या जिल्हा पंचायत, तो रेवेन्यू येवपाक जाय हाज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी एक जो प्रकल्प जो आसा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भरपूर आसा गोंयांत. महिला सशक्तीकरण आमी म्हणटा फक्त पेपरार उरपाक जायना, महिला सशक्तीकरण हें प्रत्यक्षान जावपाक जाय. त्या माध्यमांतल्यान जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट जी क्लासीस आसात, कोचिंग आसात, खंयचे तातूंत आमी खुबशे NGOs आसात तांचे कडेन आमी MOU करपाचो एक आमची विचार आसा. आनी थोड्या NGOनी आमकां लेटर सुद्दां दिल्लें आसा की आमी फ्री ऑफ कॉस्ट आमी क्लासीस किंवा कावन्सिलींग सेशन्स जे आसा ते आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक लागून घेवपाक सोदता. सो तो एक प्रोसेसान आसा. सो तुमी आतां ZP आसा पळय, तुमकां कितें ट्रेनींग बिनींग आनी तुमचे ZP कितले अवेर आहा किंवा कितल्या प्रश्नां बद्दल तांकां जाण आसा, अशें तुजें कितें आहा, तुजे हेचेर तुजो अभ्यास कितें आहा की ZPनी चड एक्टीव जावपाक जाय म्हणजे चड? हांव ZP जावच्या पयलीं हांव ओल्ड गोवा पंचायतीन पंच आशिल्लो एक टर्म पयलीं आनी आतां हांव जिल्हा पंचायत सदस्य. ना कित्याक विचारता हें, खुबशे ZP जे आहा पळय ते आमकां फक्त इलेक्शनां जी आसा त्या टायमार दिश्टी पडटात किंवा तांकां थोडे अशे आसा जांकां कोण वळखयना पूण स्थानीक आमदार किंवा हेचेर ते निवडून येतात पूण मागीर तांचो प्रेजन्स कांयच नासता मतदारसंघात. सो हेजेरूय तुजें कितें निरीक्षण किंवा तूं कितें सांगूंक सोदता? ना, एक म्हणल्यार आमी थियरी वायज जर पळयत जाल्यार ह्या फावटी जी जिल्हा पंचायत सदस्यांक ट्रेनींग जी आसा ती जिपार्डाच्या मार्फत आसत किंवा अन्य ज्यो गव्हर्नन्स क्षेत्रांत ज्यो काम करता संस्था तांच्या मार्फत आसात ते कंटिन्युअसली मेळत आसा. जिपार्डाच्यान आमकां खुबशीं सेशन्स जालीं ज्या हातून आमी काम कशें करप, डेवलॉपमेंटल वर्क्स कशे घेवप, तशेंच बाकीचे जे DPTP आसा हांवें जशें उल्लेख केलो की डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलॉपमेंट प्लॅन हो करपाक सुद्दां आमकां जिपार्डा सारक्या संस्थेन खूब मदत केली. आमी केरला वचून थंय हाजेर सकयल शिकून आयले. म्हणजे थंयचे जे किला जे आसा, केरला इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तांचे कडेन जिपार्डाचो MOU आसा आनी त्या माध्यमांतल्यान आमी थंय वचून तांचे अरावंड 6th फायनान्स कमिशन चालू आसा. ते इतले फुडें पावल्ले आसा कारण थंय जे आमचे जवळ जवळ फोर्थ आसा ते फुडें आसा. खूब तांचे खूब फुडें ते जिल्हा पंचायतीच्या म्हणजे तांकां थंय पावर्स खूब आसा पावर्स तांकां ते. सो हें सगळें आमकां शिकपाक मेळ्ळें आनी आमच्या जिल्हा पंचायत सदस्यांक पावला पावलार ट्रेनींग ही मेळत आसता आनी हाजो फायदो सगळ्या सदस्यांक जाता. आनी नक्कीच म्हाका अशें दिसता की हो जो जिल्हा पंचायतीचो टर्म आसा त्या हितून जिल्हा पंचायत सदस्याने जें काम केल्लें तें तुमकां प्रत्यक्षान दिसतलें आनी लोक उलयतले. तुमी कितें बुकलेट बी तशी? आमी आतां ते छापपाचें आसा कारण 3 वर्सां आमची कंप्लीट जाता आतां डिसेंबरान. सो आमी जितलीं कामां केल्या म्हाका दिसता प्रत्येक मेंबरान प्रत्येक मतदारसंघान जवळ जवळ 1.5 कोटीच्या वयर कामां जाल्लीं आसा ऑन एन एवरेज सगळ्या मतदारसंघांनी.
आनी म्हाका दिसता ती सगळीं कामां लोकां फुडल्यान आमी बेगिनांतले बेगीन हाडटले. सो आनी कितले टर्म तुजो उरला फुडें? ना ते हांवें जशें म्हणलें म्हणजे ते डिवायड बीन अशें ना तशें कांयच ना. बट नक्कीच हांवें जशें म्हणलें की पार्टी जेन्ना सांगतली तेन्ना आमी देव म्हटलं जाल्यार देव. डिसिजन जें घेवपाचें आसा पार्टीचेर आसा. पार्टीन सांगना. बट केन्ना येता अशें प्रेशर बी तशें पार्टीचो बी ना, तशें कांयच कांय ना, इंटरफियरन्स कांय कांयच नासता. ना. बट अशे चान्सीस आसा सांगपाचे भाऊ तूं आतां देव दुसऱ्याक चान्स दिवया अशें बीन कितें? ना कांयच तशें कांय ना. तरी दिसना. ओके, तुजें कामूय बरें जालां, तुका सपोर्टूय बरो आसा. पक्षा कडल्यान आमचे पक्षाध्यक्षा कडल्यान मुख्यमंत्र्यां कडल्यान सगळ्या मंत्र्यां कडल्यान आनी म्हजे राजकीय गुरू म्हजे वडील खासदार श्रीपाद नायक हांचे कडल्यान जें शिकपाक मेळटा आनी तांचो जो सपोर्ट मेळटा तो त्या हेतूंतल्यान आमी पण तुमचो हो स्वभाव जो आसा, भाऊ थंड स्वभावाचे अशें, तुमी बी अशें सेम स्वभाव, तुमी बिंडोखोरी अशें केन्ना करूंक ना आनी केन्ना करचेंय ना दिसता. बंडखोरी करपाचो प्रश्नूच येना, कारण पक्षान आमकां भरपूर दिल्लें आसा आनी नक्कीच म्हाका अशें दिसता की फुडें सुद्दां पक्ष कितें आसल्यार विचार हो जातलोच. सो पक्षान तुमकां जें दिलां तेचेर तुमी समाधानी आहा? हय हय. चड तुमकां हाव ना, आशा ना अशें म्हणून? ना 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 शेवटी कशें आसा, राजकारणान जे लोक सांगता, लोक ठरयता तें जाता. त्यामुळे लोकांची सेवा करत राव, फुडें लोकूच सांगतले कितें करपाचें तें. कुमार जोयचे लोकूच सांगतले अशें म्हणटा तुमी? कुमार जोयचे गोंयचे जे कितें आसा ते लोकूच सांगतले. बट नक्कीच जी आमी लोकांची सेवा करता ती केन्नाच व्यर्थ वचना. लोकांचें म्हणणें पक्ष आयकून घेता आनी नक्कीच आयकून घेतलो. निमणो प्रश्न, राजेश फळदेसाय आनी सिद्धेश नायक हांचे भितर कितें कोल्ड वॉर बीन चलता काय तशें कांय ना? ना 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 आमदार म्हणून राजेश फळदेसाय आपलें काम करता, बरें करता, आपलें काम करता आनी हांव जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव म्हजें काम करता. सो तुमी बरें म्हणिना? ना, बरें वायट ते लोक ठरयता. हांवें जशें हेज्या पयलीं म्हणलें ते लोक सो ठरयता. तुमचें काम लोक ठरयतले आनी तेंचेय ठरयतले अशें म्हणटात? ह्या राजकारणान जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा तांकां लोक निवडून हाडटा, तांचें काम लोक पळयता. जर तर लोकांक तें आवडलें जाल्यार नक्कीच नेक्स्ट टायम तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव परत ताका पावती दिता लोक, हय. जो कोण बरें काम करता. येस येस येस. फाटल्या फावटी तुमी मातशी खंय तरी एक बंडखोरीची तयारी केल्ली ना विधानसभे खातीर? विधानसभे खातीर कारण हांवें तें सांग म्हाका 2 फावटी म्हजी टिकेट जी आसा ती डिनाय जाल्ली आसा आनी लोक आमच्या विधानसभे खातीर विधानसभे खातीर आनी प्रत्येक फावटी कशें आसा की कार्यकर्त्यांचें म्हणणें, कारण 10 वर्सां काम करतकीर 5 वर्सांचो जो काळ आसा तेन्ना नवीन कार्यकर्ते एड जाता आमकां आनी ते कार्यकर्ते खंबीरपणे आमच्या फाटल्यान रावता. सो हें सगळें करता आसतना कार्यकर्त्यांचो शब्द जो आसा, कार्यकर्त्यांचो मान जो आसा तो राखपाक जाय म्हणून कार्यकर्त्यांच्या आयकूनूच तुमी मागणी केल्ली की आपल्याक तुमी दिवचें ती? हय 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 नक्कीच केल्ली, नक्कीच केल्ली. बट तेन्ना पक्षान वेगळो विचार केलो आनी तुमकां डावल्ले थंय? राजकारणाचो भाग आसा. तुमी कितले फुडें आतां फुडें कशें कितें फुडें आसतली वाटचाल तुमची? तुमी आतां सांगलां पार्टीक बाबा आपूण ह्या हेतून काम करता, आपलें काम चालू आसा म्हणून? हय, म्हणजे जो मतदारसंघ 2 फावट तुमकां डिनाय जाली म्हणटा तुमी, आतां तिसरे फावट फुडें आतां येतली जेन्ना विधानसभा, अजून थोडो टायम आसा. जेन्ना 3-1 वर्सां आसा, सो 3-1 वर्सां नंतर पळोवया. पण नक्कीच आतां जो मतदारसंघ आसा म्हजो जिल्हा पंचायत मतदारसंघ, इट इज इक्विवलंट टू 90% ऑफ असेंब्ली कुंभारजुवा असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी. म्हणल्यार कुंभारजुवा मतदारसंघान 7 ग्रामपंचायती आसा आनी म्हज्या जिल्हा पंचायत मतदारसंघान 6 ग्रामपंचायती आसा. सो जशें तुमी म्हणटा तशें 2 टर्म तुमकां डिनाय केले, तिसरे टर्मूय तुमी दावेदार आसा, हकदार आसा कुंभारजुवा, कारण तुमी आमदारान काम करता म्हणटा, बरें काम केलां अशें म्हणिना. म्हणजे तुमचे बऱ्या कामाची एक क्रायटेरिया वेगळी आसा? ना 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 कशें आसा, हांवें तशें म्हणूच ना. हांवें म्हणलां की जें काम जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणून हांव करता किंवा आमदार करता तें काम बरें आसा वायट आसा हें लोकांनी ठरोवपाचें आसता. ते लोक टायम येता तेन्ना थरयतले. म्हाका दिसता आनी एक जिल्हा पंचायत भवन हो जो प्रोजेक्ट आहा तुमचो, तोय तुमी कितें तरी चालीक लावपाक सोदता, सो तो खंय पावलो प्रोसेस? मुख्यमंत्र्यांनी फाटल्या बजेटाक डिक्लेअर केल्लें की दोनूय जिल्ल्यांनी जिल्हा भवन बांदतले म्हणून जिल्हा पंचायतीक, आनी त्या हातूंतल्यान प्रोसेस चालू जाल्लो आसा. जागो जो आसा तो आयडेंटिफाय करपाचो प्रोसेस जो आसा, आमी एक 2-3 जागे आयडेंटिफाय केल्ले आसा आनी ही जी फायल आसा ती ऑलरेडी आमी इवन आमी सांगच्या पेक्षा
माननीय मुख्यमंत्री सुद्दां आग्रही आसा की जिल्हा भवन बेगिनांतल्या बेगीन जावचें आनी तांचे कडल्यान आमकां सदांच सूचना येता, तांचें मार्गदर्शन आमकां सदांच मेळटा. त्या माध्यमांतल्यान आमी ही फायल जी आसा हें काम जे प्रोसेस चालू आसा आनी म्हाका दिसता येता त्या 1-1.5 वर्सान जिल्हा भवन हें प्रत्यक्षान जातलें. धन्यवाद सिद्धेश बाब, तुम्ही हांगासर आयले, आमकां इतलो वेळ दिलो आनी उलयले. सिद्धेश हांणी सांगलां की फाटल्या कांय दिसांनी जी चर्चा सुरू आसली, खंय तरी सिद्धेश नायक यांची खुर्ची डळमळीत जाल्या, अविश्वास ठराव येवपाचो आसा, कोण येयला अशें म्हणटाले. पूण आयज सिद्धेश नायक हांणी स्पश्ट केलां की तशें कांय ना. पक्षाचो आनी आपल्या झेडपींचो आपल्याक बरेपैकी पाठिंबो मेळटा, तेंच्या आदाराचेर आपल्याक कामूय नेटान चालू आसा. अशें म्हणटना बांयगणी सारको प्रकल्प जो आसा कचरा प्रकल्प तेका आपलो विरोध हो कायम आसतलो हेंय तांणी सांगलां. आनी झेडपी फंड जो आसा तो जरी कमी आसलो तरी प्रत्येकाक समान आनी सारको निधी दिवन जें काम करप शक्य आसा तें जिल्हा पंचायत जी आसा ती करीत आसा आनी हाज्याय फुडें करतली अशें सुद्दां तांचेर म्हटलां. सिद्धेश, परत एक फावट वेळाक वेळ काडून तूं हांगा आयलो आनी आमच्या वांगडा भासाभास केली त्या बद्दल तुका देव बरें करूं. थँक्यू.